स्वादिक अनुभव दिवच्या खातीर या पवित्र सक्रामेंतान खरेपणी हजर आसच्या जेजू वो तुजो स्वादिक अनुभव करचे खातीर आमी तुजे समोर आसा। आमचे जिवीत स्वादिक करसो देव तो म्हणून वळखून तुझे भायर आमचे जिवीत बरें करसो, आमच्या जिविताक रूस हाडसो, आमचे जिवीत उजवाडावचो, आमच्या जिवितांत मेळच्यो अडखळ्यो अडचण्यो फुड करूंक सकत दिवचो दुसरो देव ना म्हणून वळखून तुझे समोर हे आराधन करूंक आमी हांगासर आसा। हे सोम्या जेजू क्रिस्ता पवित्र सक्रामेंतान हजर आसच्या आमच्या देवा आमच्या सोम्या आमी करचे हे आराधन तू मानून घे। आमची अर्कां स्तुती तू स्वीकार कर, आमचो विश्वास तू पळे। अस्कत आमी पडलेली मनशां आमी देखून आमच्या पातकाची आमच्या उण्यापणाची लक्षा वडमापान तू करिनाका। बदलाक काकुळदार देव तू तुझी काकुळत दाखोवन तुझी दया दाखोवन तुझो स्वादिक अनुभव आमकां हांगासर आसलेल्या हर एकल्यांक तू दी म्हणून तुज्या लागीं मागोन हे गीत गावन तुका आमी आराधन करता। आराधन आराधन स्वादिक सक्रामेंतान, आराधन आराधन स्वादिक सक्रामेंतान, भक्तिमानान घालत्या काळजान म्हणा, भक्तिमानान घालत्या काळजान करता तुका नमन, करता तुका नमन। आराधन आराधन स्वादिक सक्रामेंतान, आराधन आराधन स्वादिक सक्रामेंतान, भक्तिमानान घालत्या काळजान, भक्तिमानान घालत्या काळजान करता तुका नमन, करता तुका नमन। वै जेजू भक्तीन मानान नमन करूंक आमी हांगासर आसा, मान दिवंक आमी हांगासर आसा, कित्याक तू आमचो देव, आमी तुजी परजा, आमचे ताव एक खरें आराधन तू आशेताय, आमचे ताव खरी स्तुती तुका जाय आनी देखूनच आमकां तो तयार करूनच आसाय। तुजी खाशा परजा जावन तू आमकां तयार करीत आसाय।
तुझी काशा परजा जाऊंची ती आशा घेऊन तो अत्रेक घेऊन आम्ही हांगासर आसा तुझी कृपा आमकां दी तुझे बळ आमकां दी आणि प्रत्येक जावन या प्राचिताच्या काळार आमचे पाताक सांडूंक आमचे पाताक पयस दवरूंक जे पाताक आमकां तुजे तावन पयस व्हरता तुजे तावन विंगड करता आणि अखेरीक तुजे तावन ससनाक विंगड करचे खातीर यमकणाच्या उज्यांत आमी वसाशें करता ते पाताक पयस करूंक तुजो आदार दी हे पाताक पयस करता तेन्ना मात्र ये जेजू तुजी स्तुती करची काशा परजा आमी जातेल्या तुका आराधन करची काशा परजा आमी जातेल्या ये जेजू ह्या खातीर आमच्या पाताक रडूंक पातकांतान पयस भरूंक आनी प्रमुख जावन तुज्या त्या राजांत पावून तुका रूप रूप पळोवन ते तुझे आराधन निरंतरी करूंक आमकां गरज आसचे सक्तेन कृपेन बर म्हणून ये जेजू तुजे लाग आमी प्रार्थना करता जिविताचो हुंडो तूं आमकां मोगाचो म्हणा जिविताचो हुंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो तुजो सांगात आशेता तुजी कृपा लालेता तुजो सांगात आशेता तुजी कृपा लालेता हर एक दिसा भोगच्याक तुका आमी अत्रेकता आराधन आराधन स्वाधी सक्रामेंता आराधन आराधन स्वाधी सक्रामेंता भक्तिमाना खालत्या कळसां भक्तिमाना खालत्या कळसां करता तुका नमन करता तुका नमन हे मोगळा जेजू कीर्तनकाराची उतरां आमच्या मतीक आमी हाडटा 33वें कीर्तन 22वी बोल अशें म्हणटा तुजी दया आमचेर आसूं सर्वेस्परा कित्याक तुजेर दवरता आमचो बरवसो हो बरवसो दवरून आज हांगासर आमी आसा जेजू जर तुजे समोर आमी दिबेर पडल्या तुका देव म्हणून आमी वळखून घेतला आणि तुझे तावन येवचो आधार तो आमी मागोन आसा हे फकत तुझेर तुझ्या विश्वासी मोगाचेर आमी दवरलेल्या त्या बरवशाक लागून आणि देखूनचीच हांगासर आसलेल्या हर एकल्यांक तुजी दयेची गरज आसा तुझे दये विना आमचे जिवीत ते भोव रितीन कष्टांचे जाता देखून तुझी दया मागून हांगासर आसलेल्या हर एकल्यांक तूं दया दाखय पिडेस्तान काम नासतना आसलेल्यांक काजार जावन 3, 5, 12, 15, 20 वर्सांतान भुरग्यांचे देणे नासतना भुरग्यांच्या देण्यां खातीर अतिरिक्तल्यांचेर तुजी दया दाखय जायत्या रितीने मोसांत संपटलेल्यांचेर तुजी दया दाखय अन्याय जाल्ल्यांचेर तुजी दया दाखय
विविध रीतीच्या समस्यांनी असलेल्यांचेर तुझी दया दाखय. मानसिक वत्तड आसून दीस रात सुशेग नसताना जियोवच्या तुझ्या भवनाचेर तुझी दया दाखय. रातचे सारखी न्हीद पडनासतना खंत मतींत आवरत कन आसच्यांचेर तुझी दया दाखय. आणि सरितींनी एक ना अनेक रितीन कष्टांच्या अडचणींत आसच्या, कष्टांत आसच्या, रिणांत आसच्या, समासांत आसच्या, अडकळ्यो फुडकन आसच्या हर एकल्याचेर तुझी दया दाखयची. ही दया हांगासर तुझ्या तावन मेळटा म्हळ्यार विश्वासान आमी मागणें करना आसा आमचे खातीर आनी जायत्यां खातीर. तुझी दया दाखोवन आमी दवरलेल्या विश्वासाचे व्हड फळ व्हड प्रतिफळ आमकां लाभासे कर जेसू. संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो म्हणा. संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो. समाधानाचो प्रकाश पावोवचो. समाधानाचो प्रकाश पावोवचो. तुका मेळ्ळोंक आशेतां आत्मीक सकत लालेतां. तुका मेळोंक आशेतां आत्मीक सकत लालेतां. तुका मेळ्ळोंक आशेतां आत्मीक सकत लालेतां. तुका मेळोंक आशेतां आत्मीक सकत लालेतां. हर एक दिसा भोगोंक शांती आमी अत्रेकतां. आराधन आराधन स्वाधी सक्रामेंता. आराधन आराधन स्वाधी सक्रामेंता. भक्ती मोना कलत्या काळजा भक्तीन मोना कलत्या काळजा करतां तुका नमन. करतां तुका नमन. कीर्तनकार म्हणटा ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामळ परजळटले. ताचेर नदर लाया. ताच्या तावन आधार येता म्हणल्यार विश्वासानी नदर लाया. प्रस्तुत तुमच्या जिवितांत कितें अडचण्यो, कितें अडकळ्यो, कितें कस आसात ते सगळे पयस करचे सकत या जेजू तावन येता म्हणल्यार त्या विश्वासान या सक्रामेंतांत असलेल्या त्या जेजूचेर तुमची नदर घाला. तुमच्या भुरग्यांक, तुमच्या कुटुंबांत पिडेस्त जावन असलेल्यांक, ज्या कोणा खातीर मागोंक तुमी हांगासर आसात, अत्रेकतात, कामाच्या सोदण्यार आसच्यांक सकटांक ह्या सक्रामेंता मुखार हाड. तांच्या पासून मागून भक्तीन नदर घाला. पळय मगाळ बाबान आनी बेनीनो हो जेजू संवसाराचो उजवाड तुमचें जिवीत, तुमच्या भुरग्यांचें जिवीत कोणा खातीर आज तुमी मागतात, खंयची गरज दवरून तुमी मागतात त्या गरजेन तुमकां पावतलो आनी तुमचें आनी ज्या कोणा खातीर तुमी मागतात तांचें मुखामळ हो जेजू परजळ अशें करतलो. तर ह्याच परवशान, ह्याच विश्वासान ह्या सोम्याक आमी आराधन करया, ह्या सोम्याची आमी स्तुती करया, ह्या सोम्याक आमी उलो मारया.
Erkan tuka somya Jesu, hoklap tuka somya Jesu, suci tuka somya Jesu, jai tuka somya Jesu, harsit taun tuka somya Jesu, mahima tuka somya Jesu, arathan tuka somya Jesu, vande taun tuka somya Jesu, hoklap tuka somya Jesu, suci tuka somya Jesu, suci tuka somya Jesu, vandan tuka somya Jesu, mahima tuka somya Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. मुगाळ भावांनो आणि बहिणींनो, आमी हांगासर या पोंतळार आसा. जर आमी लुकाचो वांजेल काडलो जाल्यार थंयसर आमकां अपुर्बायेचें एक उतर आयकूंक मेळटा. सुकोन गेल्ल्या बकऱ्यांचे ओपारींत 15व्या आवस्वरांत 7वे बोळींत जेजू अशें म्हणटा, पश्चातापाचे गरज नातल्या नवो नोय नित्यवंता प्रास पश्चाताप बघून जिणे बदलतल्या एक पत्क्याचेर सर्गीन चड संतोश जातलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. पळय मगाळ भावांनो आनी भयणींनो, कोणा वरवीं सर्गींच्या राजान चड संतोश जातलो म्हणून हांगासर आमकां जेजू म्हणटा, वय पश्चाताप बघून जिणी बदलतल्या एक पत्क्याचेर, एक पत्क्याचेर. आमी कोणी नित्यवंत न्हय, आमी कोणी नित्यवंत न्हय. सांत पावल म्हणटा आमी सक्कड पाताक आदारलेले, आमी सक्कड पाताक आदारलेले आनी पाताक आदारून सासची मनशां. सांत पावल म्हणटा ते आमच्या जिवितांत ती जाता. तो म्हणटा हांव जायतें बरें करूंक आशेतां, जायतें बरें करूंक हांव अत्रेकतां, जायतें बरें करूंक हांव प्रयत्न करतां, पूण अखेरीक कितें जाता? बरें करच्या बदलाक हांव जें कितें हांवें करूंक नजो म्हणून चिंतिल्लें, जें कितें म्हजे तावन हांवें पयस दवरी जाय म्हूण चिंतिल्लें, तेंच हांव करतां, तेंच हांव करतां. आमच्या जिवितांत अशेंच जायना गे, जाता मू? जें कितें आमी पयस दवरीचें म्हणून चिंताव, आशेताव, अत्रेकताव, तेंच आमी करताव. वय मगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आमकां कळीत आसा आमचे सशक्तेन हें जायना, आमचे सशक्तेन जायना. देवान आमकां सकत दिल्ल्या बगार, देवान आमकां कृपा दिल्ल्या बगार आमी सलवताव. त्या देखून फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत सांत पावलाक तसो जेजू म्हणटा, म्हजी कृपा तुका पुरो, म्हजो आधार तुका पुरो. परत सांत पावल म्हणटा म्हाका बळ दितल्या, म्हाका सकत दितल्या, त्या देवा वरवीं सगळें करूंक हांव शकतां, सगळें करूंक हांव शकतां. म्हाका बळ दितल्या त्या देवा सोबें खंयच्याय रितीच्या वडण्या विरोध हांव झुजोंक शकतां आनी जैतेवन जावंक शकतां. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आनी ती सकत दिवच्या खातीर जेजू हांगासर आसा, आनी ती सकत घेवच्या खातीर आमी हांगासर आसा. मगाळ भावांनो आनी भयणींनो, ही सकत प्रत्येक जावन आमकां जेजू लाभाशी करता त्या मजतदारा मुखांत, त्या पवित्र आत्म्या मुखांत. तर आमी सोमेस्तां एक घडीभर उबे रावया. ह्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर, ह्या पवित्र आत्म्याच्या ध्यानांनी आमकां बरोवन आमकां शक्तिवंत कर, आमकां बळवंत कर. आनी आमी हर एकल्यांनी आमची पातकी जिणी बदलून त्या सर्गींच्या राजांत संतोष हाडची मनशां आमकां कर, संतोष पासारची मनशां आमकां कर म्हणून या जेजू लागीं आमी मागया. गवन गीत सर्गींच्या
राजाचे कृपे जरी देवून ये बेगीनच तूं मोगा जरी या जेजून दिता म्हूण सांगलेलो तो पवित्र आत्मान तूं शक्तिवंत आत्मान तूं आनी तुका आमी मागता आसतना उदंड मापान बाप तुका दितलो म्हणून आमकां जेजून सांगलेलें आसा तरी पवित्र आत्म्या सक्तेन भरच्या खातीर कृपेन बगच्या खातीर आमचेर तूं देवून ये म्हणून ह्या किता मुखांत ही आमची आशा कतकती आशा हे आमचे मागणे तुजे समोर आतां आमी दवरता सर्गीच्या राजाचे कृपे जरी देवून ये बेगीनच तूं मोगा जरी सर्गीच्या राजाचे कृपे जरी देवून ये बेगीनच तूं मोगा जरी सताच्या आत्म्या सतमाका शिकय म्हणा सताच्या आत्म्या सतमाका शिकय नीतीच्या सूर्या उजवाड फांकय नीतीच्या सूर्या उजवाड फांकय सांगाता सर्गीच्या राजाचे कृपे जरी देवून ये बेगीनच तूं मोगा जरी वै जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाड ताणें मात्र आमकां सत शिकोवचें ताणें मात्र आमकां उजवाडान दवरचें ह्या पवित्र आत्म्याक धाडून सताची उजवाडाची जिणी जियोवंक आमकां सक्तेन पर जे कितें फट आमच्या जिवितांत आसा जो कितें अंधकार आमच्या जिवितांत आसा जी कितें अंधकाराची चिंतना अंधकाराची कामां आमच्या जिवितांत जावन आसात त्या सगळ्यांत आमकां सुटका लाभोवचो ह्या सर्वांतान भायर येवंक आमकां आदार कृपा दिवचो पवित्र आत्मा आमकां उदंड मापान दी म्हणून जेजू आमी मागता धैर्य दिवच्या आत्म्या बेमोजें दावडाय म्हणा धैर्य दिवच्या आत्म्या बेमोजें दावडाय झुजोवच्या आत्म्या खंत मोजे निवराय झुजोवच्या आत्म्या खंत मोजे निवराय सर्गीच्या राजाचे कृपे जरी देवून ये बेगीनच तूं मोगा जरी हे पवित्र आत्म्या तुवें प्रेरण दिवन बरयलेलें देवाचें उतर आतां आमी आयकोंक वेता कशें बरयणारांक तुजें प्रेरण दिवन ते पवित्र उतर तुवें तांकां बरोवंक आधार दिलोय आनी कशें आदी तावन ह्या दिसा वरेक त्या उतरांचो अर्थ समजून घेवंक ती उतरां आमच्या जिणेक सरी जायशें आमी ती घेवंक तूं आधार दिवनूच आयलाय तूं प्रेरण दिवनूच आयलाय आनी देखून त्या उतरांच्या गुंडायेक आमी देवंक शकल्या ते देखून आज ह्या पुंतळाक येवन तुजें उतर देवाचें उतर आमी आयकून तसो नियाळ करता आसतना तुज्या आदाराची आमकां गरज आसा ह्या उतरा मुखार देव कितें आमचे तावन आशेता तें आमी समजूंक आमचे तावन देव कितें अतिरेकता तें समजून घेवंक आमच्या जिवितांत देवाची खुशी कितें तें समजून घेवंक आमी त्या प्रमाणे जियेतना आमी आमच्या पातका फाट केल्ल्या बरें जाता कारण पश्चाताप आमी पावलेल्या बरें जाता आनी सर्गीच्या राजा संतोषाची भुरगीं आमी जाता तरी पवित्र आत्म्या तुजो आधार दिवन
हे देवाचें उतर आयकून ताचो नियाळ करूंक आमकां तूं सादी कर म्हणून तुजी ससाय मागोन आमी हे मागणें तुजे समोर ह्या गितां मुखार दवरता. देवाचे रूप जाल्ल्या दैवीक आत्म्या म्हणा देवाचे रूप जाल्ल्या दैवीक आत्म्या सर्गीच्या राजाची वाट म्हाका दाखय. सर्गीच्या राजाची वाट म्हाका दाखय. सर्गीच्या राजाचे कृपे जरी देवोन ये वेगिस्त मोगाजरी. सर्गीच्या राजाचे कृपे जरी बेगून ये वेगिस्त मोगाजरी. हालेलुया 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 हालेलुया. हे पवित्र आत्म्या तुझ्या तुका आत्रेगून तुका आशेवन हे मागणे आमी तुजे समोर दवरला. हे पवित्र आत्म्या घेवन ये आमचे जिवीत नवें करूंक ये आमच्या जिवितांत नवसर हाडूंक ये आनी ह्या वरवीं त्या सगळ्यांच्या राजान संतोष हाडची देवा भुरगीं आमकां करूंक ये. हे पवित्र आत्म्या घेवन ये हे पवित्र आत्म्या घेवन ये. हालेलुया 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 हालेलुया. Erkan tuka semyan Jesu, Hoglap tuka semyan Jesu, Studi tuka semyan Jesu, Vandan tuka semyan Jesu. Luka परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 13 वळू 1 त्याच वेळार थंय हजर असलेल्या पैकीच्यांनी थोड्या गलिलेयकारांची खबर सांगली. तांचे बलिदानां भेटोवन आसतना पिलातान तांकां जिवेशी मारयिल्ल्या विशांतली खबर ती. तांकां जाप दिवन तो म्हणा लागलो. त्या गलिलेयकारांक तसलें बगूंक मेळ्ळें देखून हेर सुमेस्त गलिलेयकारां प्रास ते चड पातकी म्हूण तुमी चिंतात वे? बिलकुल न्हय. हांव तुमकां सांगता पाथाक रडून तुमचे जिणे बदल्ले करीत तुमी सुमेस्त तांच्या बरेंच नास जातेल्यात. सिलोयेंत तोर कसलोन पडोवन 18 जण मेल्ले. जेरुसलेमांत आशिल्ल्या हेरां समेस्तां प्रास ते कितें चड गुन्यांवकार म्हूण तुमी चिंतात वे? बिलकुल न्हय. हांव तुमकां सांगता पाताक रडोवन तुमचे जिणे बदल्ले करीत तुमी सुमेस्त तांच्या बरेंच नास जातेल्यात. उपरांत जेसो तांकां ही ओपार सांगे लागलो. एक मनशान आपल्या दाकामळ्यांत एक अंजूर असो रूख लायिल्लो. तो ताचेर फळ सोदून आयिल्ल्या वेळार ताका एकी मेळ्ळें ना. देखून मळ्याच्या मालिका पावन तो म्हणालो, पळय 3 वर्सां जावन हांव ह्या रुखार फळ सोदून येता पूण एकच एक फळ म्हाका मेळना. देखून तो कातरून घाल. धरणीक कित्याक ताणें भार दिवचो? तो मालीन म्हणलें, धनिया आनी 1 वर्सभर तो तसो सोड. हांवें ताचें मूळ सोडोवन सारें हांवें ताचें मूळ सोडोवन सारें घालतां. मुखारी ताणें फळ दिल्यार दिलें आनी ना तर तो कातरून घाल. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. Praise the Lord. 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 बसात. हें वाचप खंय तरी आयकल्लें उडासा घेता गे. मस्त तेंप जालो न्हय वाचप आयकून? वाचप आयकून कितलो तेंप जालो? कितलो तेंप जालो?
आयतारा 2 दीस जाले मात्र 2 दीस जाले मात्र आयतारा हें वाचप आमी वाचलें उडास आयलो मू उडास आयलो तर मगाळ भवानान बेनिनो ह्या देवाच्या उतरांचेर थोडो आपुरबायचो नियाळ आमी परत करया कित्याक म्हळ्यार आमी पास्कांच्या काळार आसां सॉरी आमी प्राचिताच्या काळार आसां आनी प्राचिताच्या काळार पवित्र सभेन आमकां दिवची वाचपा आमी कितले कितले फावटी नियाळ केल्यार पावना त्या देखून ह्या स्पिरितान हो नियाळ आमी करया आमी पळयता मगाळ भावांनो आनी भयणीनो हांगासर ह्या वाचपांत 2 गडितां आसात आनी एक ओपार आसा ही ओपार अंजुराच्या रुखाची ओपार ती ओपार हेर सुवार्ते गरी तांच्या सुवार्त्यांत उल्लेख करतात पूण ही 2 गडितां आसान पळया पिलातान गलिलेगारांक जिवेशें मारलें गडीत आनी तोर कसलो न्हू 8 जण मेल्लें गडीत तें गडीत हेर वांजेलिस्ट उल्लेख करिनात आनी आमी चरित्रेक सोदून गेल्यार जोसेफस आमकां कळीत आसा तो एक चरित्रेकार ताच्या प्रमाण रोमाकारांची चरित्रेची दस्तावेजां आमी पळयल्यार त्या दस्तावेजांत ती गडितां नात तशें म्हणटा आसतना जर लुकाची सुवार्ता नातली जाल्यार ह्या गडिता विशयान आमकां कळीतच जातें ना त्या देखून ही 2 गडितां हांगासर आमकां उल्लेख केल्यांत आनी ह्या गडितांत तावन एक वर्तें लिसांव हांगासर आमकां जेजू दिता वर्तें लिसांव जिनयेचें लिसांव तें आमी घेवंकूच जाय आनी अशें हांगासर ह्या 2 गडितां मुखांतर आनी एके ओपारे मुखांतर जेजू पश्चातापाचे गरजे विशयान आमकां सांगता कितें सांगता पश्चातापाचे गरजे विशयान आनी खरें पश्चाताप म्हळ्यार कितें ह्या विशयांत जेजू आमकां सांगता तर मगाळ भावांनो आनी भयणीनो ही गडितां खंयची पयल्यान पयलें एक गडीत आसा गलिलेगार जेरुसलेमाक यात्रेक जावन आयिल्ले आनी यात्रेक जावन आयिल्ले ते कितें करतात जेरुसलेमाक वचून बलिदानां भेटयतात आनी तो व्हड कितेंय सोडून जाता कितें तें आमकां हांगासर सांगूना कितें एक सोडून जाता आनी पिलात पयलेंच रागिश्ट तो बरो व्यक्ती न्ही सारकें तर्क नासतनाच तीर्मान वाचचो मनीस तो आनी तो कितें करता त्या गलिलेगारांक जिवेशी मारता तितलें मात्र न्हय मगाळ भावांनो आनी भयणीनो त्या मन जातीच्या सॅक्रिफायसा वेळार थंयसर येवचें तें रगत त्या रगताक आमच्या मनशांचें रगत तो भरशिता मनशांचें रगत भरशिता आनी अशें सॅक्रिफायस सयत तो भश्ट करता देखून मगाळ भावांनो आनी भयणीनो असलें घडीत थंयसर जेजू उल्लेख करता ह्या उगडासाक हाडटा आनी ह्या गडिता मुखांतर जेजू तांकां एक सांगूंक खातीर एक लिसांव दिवंक खातीर आनी त्या देखून तो कितें विचारता गे म्हळ्यार थंयसर तो विचारता तो म्हणटा हें तांकां भोगूंक मेळ्ळें देखून अशें तांकां जालें देखून हेर गलिलेयां प्रास हे सर मरण पावले गलिलेगार चड पातकी म्हणून तुमी चिंतात गी ताका सांगूंक जाय जाल्लें तें विचारूंक जाय जाल्लें तें हेर सकड
गल्लेले प्रास ते चड पत्की म्हूण चिंतात गी आनी हे सवाल घालन जेजू कितें म्हणटा गे म्हळ्यार तांकां कितें म्हणटा गे म्हळ्यार ह्या एका घडितांत तें तशें न्हय तांच्या पथकाचो परिणाम म्हणून तुमी चिंतिनाकांत आमी पळयता मगाळ भावान आनी भयणीनो तांचें तें आसलेलें एक सूख चिंताप हांगासर जेजू कितें करता सारकें करूंक पळयता तांचें चिंताप कितें आसलें म्हळ्यार कोणाक एक कश्ट येवं दी कोणाक एक नश्ट येवं दी तें तांणी आदरलेल्या पथकाक लागून तें आयलां म्हणून तांचें एक चिंताप जेजू म्हणटा नॉट नेसेसरिली अशें जायचें म्हणून ना अशें जायचें म्हणून ना हें चिंताप जेजून हेर कडेनी सारकें करूंक प्रयत्न केल्लें आसा आमी पळयता जावं पुरो जुवांसो वांजेल तुमी काडलो जाल्यार 9व्या अवस्वरांत थंयसर एकलो कुरुडो मनीस आसा न्ही गे त्या कुरड्या मनशाक पळोवन शिस जेजू लागीं कितें विचारतात मेस्त्री वो कुरुडो जावन जल्मोंक कोणाचें पाता कारण ताचें की या ताच्या आवय बापायचें पाता कारण परतन पळया जुवांच्या वांजेलान ताचें कुरडेंपण ताणें आदरलेल्या पथकाक या ताणें आदरलेल्या आवय बापायच्या पथकाक थंयसर पथकाक लागून तें कुरडेंपण आयिल्लें म्हणून ते चिंतात जेजू त्या वेळार कसली जाप दिता उडास आसा गे तुमकां कसली जाप दिता जेजू तो म्हणटा ह्या मनशान वा ताच्या आवय बापायन पाता केलें म्हणून न्हय पूण देवाची पदवी ताचें तें कार्यान दिसून येवचें पासत तो असो जल्मालो त्या देखून तो कुरुडो जाला ताच्या पथकाक लागून म्हणून त्या घडितान सांगूंक जायना त्या देखून म्हाका बाबान आनी बेनीनो आदल्या काळार जुदेवांचें एक चिंताप आसलें वो एक समास आसलो हर एक आनी पथकाक लावचें हर एक आनी पथकाक लागून म्हणून सांगचें ताच्या उपरांत तांचो समस्या तसो न्ही गे कोलो समस्या तो हर एक पथका वरवीं जाला म्हणून सांगचें हर एक कश्ट हर एक नश्ट पूण आमचो दुसरोच समस्या आमचो कोलो समस्या सांगा आं आमचो समस्या कितें आमचो समस्या कितें गे म्हळ्यार म्हाका भावन आनी बेनीनो पथकाक आनी कश्टांक कांयच संबंध ना म्हळ्यार बरें आमी जियोवचें पथकाक आनी कश्टांक नश्टांक केन्नाच संबंध नासल्या बरी आमी जियोवचें म्हाका भावन आनी बेनीनो हे दोनी सूख सकट कश्ट पथका वरून येतात म्हणचें सूख पथकाक आनी कश्टांक कांय संबंध ना म्हणचें सूख कित्याक म्हळ्यार आमकां कळीत आसा पथका वरवीं कश्ट ह्या संवसाराक आयिल्ले पथका वरवींच न्ही गे पथका वरवींच त्या देखून हर एक पथका वरवींच कश्ट येतात म्हणलें सूख ह्या पथकाक आनी कश्टांक संबंध ना म्हणचें सूख म्हाका भावानो आनी भयणीनो त्या देखून ही एक वर्ती शिकोवन हांगासर जेजू आमकां दिवंक ह्या सुवार्ते मुखांतर प्रयत्न करता ताचे उपरांत आमी पळयता हांगासर ह्या घडिता उपरांत जेजू एक वाक्य सांगता तें वाक्य कितें गे म्हळ्यार तें आमकां इल्लेशें घुसपड करचें तसलें वाक्य कालें वाक्य जर तुमी जिनी पाताक रोडून जिनी बदलिनात जाल्यार तुमी तांचे बरी म्हणा तुमी तांचे बरी नास जातल्यात कन्फ्युजन जालें गे पयलें कालें जेजू म्हणटा गे म्हळ्यार पयलें जेजू कालें म्हणटा गे म्हळ्यार ते मेले तांच्या पथकाक लागून न्हय म्हणटा
समजालें गे समावड आसता बरा पयल्यांचे जुकाले म्हणटा ते थंयसर नास जाले तांच्या पातकाक लागून न्हय म्हणटा आतां काले म्हणटा गे म्हळ्यार तुमी पाताक रोडोन जेणे बदलिना जाल्यार तुमी तांच्या बरें नास जातल्यात म्हणटा न्ही गे कन्फ्युजन जाता न्ही गे कन्फ्युजन जाता तर हें कशें आमी समजोवचें तें कशें आमी समजोवचें जेजो ही उतरां 2 फावटी म्हणटा सिलोयांत तोर कोसळून 8 जण मेले त्या घडीत उपरांत तेंच म्हणटा तुमी जिणी बदलून ह्या पातकी जिणी बदलून पाताक रोडोन तुमी जिणी बदलिना जाल्यार तुमी तांचे बरी नास जातल्यात म्हणून ते देखून हें कशें आमी समजोवचें हें मोगाळ भावान आनी भयणीनो हें उतर समजाचें जाल्यार आमी कितें करीचें गे म्हळ्यार आमी उपरांतली ओपार आमी समजोवंक जाय निजाय की जेजू हांगासर कितें सांगता गे म्हळ्यार आमकां समजाचें जाल्यार हांवें सांगचें जाल्यार जेजू हांगासर चड आनी चड आमच्या दैहीक मरणा विशांत नासा विशांत उलयना बदलाक आमच्या आत्म्यांच्या नासा विशांत तो उलयता आमच्या नासा विशांत आमच्या आत्म्याक नासा विशांत तो उलयता आत्म्याच्या मरणा विशांत उलयता आत्म्याचें मरण म्हळ्यार आमकां कळीत आसा देवातावन आमी विंगड जावचें आत्म्याचें मरण तेंच आत्म मरचो म्हळ्यार देवातावन आत्म्यान विंगड सरचें त्या विशांत तो उलयता आमी पळयता आनी एके कडेन जेजू अशें म्हणटा तो म्हणटा सगळो संवसार जिखून तुमचो आत्मो होगडायलो जाल्यार कितें फायदो पळय जेजू चड आनी चड आत्म्यांच्या मरणा विशांत हांगासर उलयता जेजू हांगासर आत्मीक मरणा विशांत उलयता म्हणलें आमकां स्पश्ट जावचें केदा लागी म्हळ्यार त्या अंजुराच्या रुखाच्या ओपारींत थंयसर तें स्पश्ट जाता त्या देखून त्या अंजुराच्या रुखाची ओपार आतां आमी पळोवया मोगाळ भावानो आनी भयणीनो हेर कडेन जेजू कितें करता गे म्हळ्यार रुखाक आनी फळांक पश्चातापाक आनी बऱ्या करण्यांक सरी करता हेर कडेन रुखाक कंचाक सरी करता पश्चातापाक आनी फळांक कित्याक सरी करता बऱ्या करण्यांक सरी करता आमी एक दाखलो काडया तो दाखलो खंयसर आसा गे म्हळ्यार लुकाच्या वांजेलांत 3ऱ्या अवस्परांत 9व्या बोळींत आसा 3ऱ्या अवस्परांत 9व्या बोळींत थंयसर ही उतरां आसात चित दिवन आयका इतल्या भितरच रुखाच्या मुळाक कुराड दवरून जाल्या देखून बरें फळ दिनातलो हर एक रूख कातरतले आनी उज्यांत उडयतले रुखाच्या मुळाक येदोळूस कुराड दवरून जाल्या आनी त्या देखून फळ दिनातलो हर एक रूख कातरतले आनी उज्यांत उडयतले आनी हांगासर मोगाळ बाबान आनी भयणीनो रूख म्हळ्यार कोण गे म्हळ्यार पश्चातापाची गरज आसले फातकी जाणी बऱ्या करण्यांची बरीं फळां दिवंक आसा तितलेंच रूख म्हळ्यार कोण पश्चातापाची गरज आसलेले मनीस जाणी कितें करूंक आसा बरें फळ तांणी दिवंक आसा बऱ्या करण्यांचें बरें फळ तांणी दिवंक आसा जर बरें फळ दिना जाल्यार कितें जाता पश्चाताप पावून बरें फळ दिनात जाल्यार कितें जाता त्या रुखाक कुराड दवरून जाल्या कातरतात आनी उज्यांत घालतात उजो म्हळ्यार कितें यमकोण म्हळ्यार कितें देवातावन पयस आसचें यमकोण म्हळ्यार तेंच डेफिनेशन व्हेरी इजी सर्ग म्हळ्यार देवा सवें आसचें
एम कोण म्हळ्यार देवा विणें देवा तावन पयस आसचें उज्यांत घालतात वय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आतां जुवां बाप्तिस्ताचीं उतरां आमच्या मतींत दवरून ह्या अंजुराच्या रुखाक आमी आयल्या जाल्यार हांगासर कितें गे म्हळ्यार हे ओपर्यंत अंजुराचो रूख म्हळ्यार आमी जण एकलीं फळ आसनाशें आसचें म्हळ्यार पश्चाताप आसना आसचें पश्चाताप आसना आसचें अंजुराचो रूख म्हळ्यार कोण अंजुराचो रूख म्हळ्यार कोण आमी सक्कड फळ दिनासतना आसचें म्हळ्यार कितें पश्चाताप भावनासतना आसचें आनी पश्चातापाचें गुर्त जावन आसचें बरीं कामां आसना जावचीं पश्चातापाचें गुर्त कितें आमची बरीं कामां त्या देखून मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आमी पळयता आमच्या जिवितांत पश्चाताप ना जाल्यार आमकांय कथन घालतले आनी उज्यांत घालतले आमी पळयता मोगाळ भावानो आनी भयणीनो हांगासर ह्या एका ओपारींत कितें जाता गे म्हळ्यार पश्चाताप कितलें गरजेचें आनी कितलें अर्जंट गी म्हणून सांगलेलें आसा पश्चातापावचे पाटीं घालूं नाका पश्चातापावचे पाटीं घालूंक नजो म्हणली शिकवण हांगासर आसा आमी पळयता थंयसर एक रूख आसा न्ही गे रूख आसा आतां फळ दिनातलेल्या रुखा विशयांत आमी केदाळा कितें चिंता ओ रुखा जाल्यार एक कातन घालया म्हणून न्ही गे आं थंयसर तुमकां एक रूख दिसता तो जायते फावटी हांवें कातन घालूंक पळयलो कित्याक म्हळ्यार थोड्या काळार बेश्टें ती खोली कानंत पुरो जाता आनी एक खंयच्याक उपकार पडनातल्या बरें थंयसर तो इल्ली सवळी पडटा म्हळ्यार मात्र शिवाय पूण थंयसर वायरां गियरां पुरो आसन देखून तो कातन घालूंक कितें जायना आमचें चिंता तें न्ही गे आतां हांगासर आसा एक रूख कितें जाता की म्हळ्यार बेश्टें भार दिता त्या मातयेचें ईट पुरो ओडटा आनी वेस्ट तो आनी हांगासर एक रूख आसा तो आतां कितें करूंक चिंता दनी कातन घालूंक चिंता आनी वो मनीस त्या रुखांक पळोवन सो मनीस कितें म्हणटा आनी एक वर्स आमी ताका दिवया हांव ताचेलें मूळ सोडयता आनी सारें घालता आनी कितें पुरो करता ओके ताका एक वर्स आमी दिवया हांगासर मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो एक वर्स म्हळ्यार कितें एक वर्स दिवया म्हळ्यार कितें ताका फळ दिवंक आनीक चड वेळ ना ताणी एका वर्सा भितर फळ दिजेस अर्जंट त्या रुखाक कळीत आसा जेगे आनी म्हाका चड वेळ ना आमकां रुखांक आमी चिंता आनीक आमकां मस्त वेळ आसा आतां आमी तरणाटी आतां आमकां सकत आसा आतां एन्जॉय करिनातलें आतां आनी कितें करना आनी केदाळा म्हातारें जाताना करचें गे म्हणून न्ही गे एक जिवीत ओठारे जियोंक आमकां मन येता आमी रुखांनी चिंती जाय गे आमकां आनीक चडीत वेळ ना आमकां कितलो वेळ आसा म्हणून गोत्तू ना पळया त्या गलिलया घरांक जेन्ना ते त्या जेरुसलेमाक बलिदानां अर्पूंक गेल्ले तांकां कळीत आसलें गे पिलात तांकां त्या दिसा जिवशें मारता म्हणून कळीत आसलें गे सांगा ना कळीत नासलें थंयसर सिलोयांत एक तोर आसली ताचें कितें गे रिपेर आनी कितें परत जातलें आनी एक अवघड घडलें कोसळून 8 जण मेले त्या 8 जणांक कळीत आसलें गे त्या दिसा तोर कोसळात आनी ते मरतात म्हणून तांकां कळीत आसलें गे ना आमकां कळीत आसा गे आमकां कितल्याश्या जाणांक मोगाळ बाबान आनी बेनीनो हो प्राच्यतसो काळ एक निमाणो काळच जावंक पुरो गोत्तू ना आमी पळयता एक्सिडेंटां जातात
मनीस मरतात, हार्ट अटॅक जाता, सडन हार्ट अटॅक जाता, मॅसिव हार्ट अटॅक. आनी कितें जाता, पिडा येता. नाणयेक न्हांवंक गेल्लो मनीस नाणयेंतल्यान भायर येता की म्हणलें सांगूंक जायना. पर पडकोण्यांत तुमकां कळीत आसा स्टॅनी डिअल्मेडा राती निमान्या सिंजीच्या बुधवाराच्या रातच्यानच नाणयेक न्हांवंक गेल्लो, थंयच पडलो. आस्पत्रे वरच्या भितर मेलो. 56 years old. मरची प्राय न्हय, मरची प्राय न्हय. त्या देखून मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, पश्चातापाची अर्जन्सी कितली आसा गे म्हणून हांगासर आमकां जेजू दाखोवन दिता. आमकां फाल्यां कितें जाता तें आमकां कळीत ना. आमी एक गीत गायता हांव न्ही, फाल्यां कितें घडात तें हांव नेना, फाल्यां कितें घडात तें हांव नेना, पुरो तुजो मोग म्हाका हें हांव जाणा, पुरो तुजो मोग म्हाका हें हांव जाणा, तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेतां, तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेतां. सोम्याचो मोग करूंक आमी आशेताय, इतलें मात्र हांव जाणा. फाल्यांचें नेणा हांव, तें देखून आज सोम्यास हांवें मोग करीत जाय, सोम्याच्या वाटेन हांवें चलात जाय, हांवें पश्चाताप पावचें. आनी एक ल्हानशी गजाल आमी पळयता हांगासरच ह्या विशयान सांगचें जाल्यार मोगाळ भावान आनी भयणीनो हांगासर सांगलां आमकां पश्चाताप हांवें पावत जाय. पश्चाताप म्हळ्यार खाली पातकांची दूख धरची मात्र न्हय. समजालें मग? हो, हांवें पाताक केलें म्हणून म्हाका मस्त दूख भोगता, त्या देखून हांव कमसार जाता आनी पातकांच्या बॉक्सान जोडटा. तितल्यारच रावोंक जायना. पश्चातापाचें फळां आमचें तें दिसून येचें. समजालें गे? तुजें पश्चाताप खरें म्हणलें तें कशें दाखोवन तें कशें तें दिसून येचें गे म्हळ्यार तुवें तुमच्या फळां मुखांत. त्या देखून सांगसर सांगलां, रूख फळ दिनातल्यार तो कातन घालतात. एकवटून आसताळे एक मुतीन दवरा, ही पवित्र पुस्तकाचें शिकोवन जेजू थंय एकवटून आसची एक गजाल. समजालें मग? जेजू थंय एक जावन आसची एक गजाल. आमी पवित्र स्नाना मुखांतर हर एकली या जेजू समोर एकवटल्या. वय गे न्हय या पवित्र स्नाना वरवीं या जेजूच्या मिस्तीक कुडीचे आमी सांदे जाल्या. वय गे न्हय जाल्या. त्या देखून एकवटल्यान देखून बपतिस्म मेळ्ळा देखून आमी बाचाव जाता म्हणून चिंतेनाका. एकवटल्यार पावना. तें सत आमकां जुवांव ताच्या 15व्या वास्परान सांगता. दाखवल आनी फांटे न्ही गे, दाखवल आनी फांटे. हांव जावन आसा दाखवल आनी तुमी जावन आसात फांटे. जो कोण म्हजे थंय एकवटून रावता पूण फळ दिना. फळ दिनातलो हर एक फांटो खातन घालतात. अळे ते फांटे त्या वाली थंय एकवटून आसात पूण फळ दिनात. आमी ह्या जेजू सोबत एकवटून आसा, मिसाक वेता, मागणें करता, ताच्या उपरांत आराधन करता. आमचे नांवां आमी क्रिस्तांव जावन आसा, क्रिस्तांव म्हणून वळखता. हो एकवट आमी आमच्या आचरणा मुखांतर हर एका मुखांतर आमी पासार करता. पूण फळ ना जाल्यार मोगाळ भावान आनी भयणीनो, खाली तूं सोम्या सोमें एक क्रिस्तांव जावन एकवटून रावलाय म्हणल्या खातीर तूं बाचाव जायनाय. अनलेस
फळ तुवें दी जाय तातूंत जेजू म्हणटा फळ दिनांतलो हर एक फांटो कातरतले आनी उज्यांत घालतले नास जातलो आमकां येवंक मेळटलें आमी देवातावन विंगड सरतल्या विंगड जातले हांव त्या देखून मोगाळ भावान आनी बेनिनो हांगासर ह्या दोन संगतींनी आमकां जेजू इतलेंच सांगता तें कितें म्हळ्यार आमकां हर एकल्यांक पश्चातापाची गरज आसा हर एकल्यांक आनी पश्चाताप अर्जंट तें फाटीं घालिनाकात कित्याक म्हळ्यार फाल्यां कितें जाता म्हणून तें हांव जावं या तूं जावं नेना पश्चाताप फाटीं घालिनाकात पूण पश्चाताप म्हळ्यार खाली केवल पथकांचें दूख न्हय बदलाक पश्चाताप बऱ्या करण्या आनी बऱ्या फळांनी तें दिसून येचें आनी सांगात अखेरीक आमी सोम्या तें एकवटल्या म्हळ्या खातीर मात्र आमी बचाव जावचें ना आमी सोम्या तें एकवटलेल्यांनी फळां दिवंक आसात बऱ्या करण्यांची फळां दिवंक आसात बऱ्यापणान भरलेलीं फळां दिवंक आसात तवळ मात्र आमी बचाव जातले हांव तर मोगाळ भावान आनी बेनिनो ह्या प्राचिताच्या काळार आमी आसा हो पश्चातापाचो विशय आमी घेतला हे पश्चाताप आमी खऱ्यान पावोंक आनी हो प्राचिताचो काळ जाल्लेंच आमच्या बऱ्या उतरां द्वारे बऱ्या करण्यां द्वारे बऱ्या मना वरवीं आमच्या सोडदोडे वरवीं बॉक्सूंच्या वरवीं ह्या असल्या जायत्या आमी आदार दिवचे वरवीं असल्या फळां वरवीं ह्या प्राचिताच्या काळार आमी पावलें पश्चाताप तें खरें पश्चाताप म्हणून दाखोवया आनी त्या सर्गेच्या राजांत भितर सरूंक योग्य जावचे रूख योग जावचे व्यक्ती जावन आमी जियेवया ह्या पासून तोच देव आमकां ताच्या कृप्या आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून आमी मागया एक घडी भर तुमचे दोळे दांपात आमच्या विविध गरजां खातीर आमी मागया आमचो सोमे जेजू क्रिस्त आमकां सवकासाय दिता आमकां आधार दिता आमकां कृपा दिता आमकां मजत दिता आमचे कुमकेक तो धांवन येता ताणें केवल सर्गींच्या राजाची शिकवण मात दिल्ली न्हय ती ताणें सडकन दिल्या ताच्या सांगाता ताणें कुरुड्यांक दिस्त दिल्या तोट्यांक सोलोवन केलां मेल्ल्यांक जिवन केलां उणो पडलेलो वायन बर्तिकन दिला मरणाच्या तनीर आसलेल्यांक ताणें नवें जिवीत दिलां पेद्रूच्या ससुमायक एक ल्हानसो ताप आसलो तो सयत ताणें गूण केला असल्या बाबरतान असल्या बरोबरशान आमच्योय ल्हानवट गरजो आमचेय कश्ट आमचेय इरादे ते सगळे घेवन आमी सोम्या समोर रावया तोच देव आमकां आधार दिवं दी तोच देव आमकां करपा दिवं दी अर्गां तुका सोम्या जेजू होगलाप तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू हर्षितां तुका सोम्या जेजू वंदितां तुका सोम्या जेजू आराधां तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू मोगाळ भावान आनी बेनिनो आमकां आदार दिवचें आमकां कृपेन भरचें आमचें जिवीत परजळाचें करचें आमचे सगळे कश्ट फूट करूंक आमकां सक्ते कृपेन भरचें तें आशिर्वाद आतां ह्या गुंड्या रुपार असो जेजू आमकां जण एकल्याक दिता तें आशिर्वाद आमकां मेळटा म्हणल्यार विश्वासान आमी दिबेर पडया तें आमचेर देव येवं दी म्हणून आमी मागया ज्या कोणा खातीर मागोंक आमी हांगासर आसा तांचेर तें पडून दी म्हणून आमी मागया ज्या कोणी आमच्या लागीं विविध गरजां खातीर मागोवंक सांगलेलें आसा जायत्या जाणांनी त्या सामान बरोवन जावं पुरो फोना मुखांतर जावं पुरो मेसेज घालून जावं पुरो वॉट्सॅपा मुखार जावं पुरो या आमच्या यूट्यूब चॅनलार कमेंट्स घालच्या मुखांतर जावं पुरो जायत्या जाणांनी तांचे गरजो तांचे इरादे आमच्या समोर दवरून मागोवंक सांगलेलें आसा त्या सगळ्यांचेर हो आशिर्वाद ह्या वखदां पडून दी आनी ह्या वरवीं तांचें जिवीत परजळून दी सगळ्या
साष्टांग नमन करूया पूर्विल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आदार्या सर्वोन्वेच्या अस्कत विश्व्या भावार्थाचे बळ दिव्या जशे बापा तशे पुता उल्हासांनी स्तुती जावं पदवी महिमा ससना ससना एका स्थळ्यान नरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समा समी नावाडटा आमेन. प्रार्थुया. येसू म्या जेजू क्रिस्ता या विचित्र सक्रमंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगे सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेता आनी रास करताय ससनांच्या ससना. आमेन. आमच्या दीस जयंत यात्रेक भेट करच्याक 4 जागे आमी दळस परगट केलेले आसात. पयलें आमच्या दीसीचे कॅथेड्रल मिलारमायाचे पिर्गस कल्याणपुरू. दुसरें सान लॉरेन्साची बाजिलिका आत्तोरू. तिसरें कलमाडी वेलांकनी मायेचें पुनशत आनी चवथें सांत आंतोनीचें पुनशत केरेकट्टे. वर्सां मदें केदाराय हांगासर येवन मागणें भेटोवयेत मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावयेत. पूण इंदुलजन्स मेळा जैतर सुटावें कुमसार हरएकल्यान जावंक जाय आनी उपरांत प्रत्येक तरान पापसेवाच्या आनी पवित्र सभेच्या गरजांक मागोवंक जाय. आनी तोवड्या प्रत्येक इंदुलजन्स येवंक तुमकां अवकाश आसा. हांगासर जायती अभिवृद्धीची कामां जावनूच आसात. आद्यता आमी दिल्ली आसा आत्मीक संगतीक आनी त्या देखून बाब सुनील हांगासर आत्मीक संगतीक प्रामुख्यता दिवन आयिल्ल्या भक्तिकांक तांकां जावं पुरो समालोचन मागणी जर तरी पंगड आयलो मिसा ही सर सेवा हांगासर ते दिवनूच आसात. सांगातास आमची एक आशा जावन आसली सांत आंतोनो दुबळ्यांचो पात्रोन आनी देखून ताच्या नांवान हांगासर निर्गतिकांक एक आसरो बांदचें आमचें येवजन हें काम आदल्या वर्सा आमी आराम केला. तें जावनूच आसा. मदगात एक 3 म्हयने आमकां सरकाराच्या थोड्या नियमा प्रमाणे ते मदें बंद पडले. म्हळ्यार आमकां जाय तसले सहाय्यत त्या वेळार लाभनातली आनी आतां तें परत काम चालू आसा. सबार जणांनी तुमी हांगासर तुमची कुमोक दिल्या. परत फूल वा फुलाची पाकळी दिवन जें कितें आमचें येवजन आसा तें पूर्ण करूंक तुमचो सहकार आनी आदार मागता. हें घर आमच्याच देशीच्या निर्गतिकांक हांगासर धर्मार्थ सेवा तांकां सर मेळटली हें मतीन दवरून आमी कितें साध्य आसा ती कुमोक आमी करया.